सण असा तो सबंध देशभर आम्ही सेलिब्रेट करता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसता तुवें 15 ऑगस्ट 1947 जरी आम्ही त्या दिसा आमच्या देशाक स्वातंत्र्य मेळ्ळो जाल्यार खरें संविधान जे आम्ही फॉलो करूंक लागले ते 26 जानेवारी 1950 पासून. ताच्या पयलीं जी संविधान समिती आसली जेन्ना आमी स्वतंत्र जाले तेन्ना इंग्रजांचे थोडे रूल अशे हे करून आसले. मागीर संविधान समिती झाली आणि त्या संविधानांतल्यान आमचे म्हणजे खरी प्रजेचे जे राज्य सुरू झाले हे 26 जानेवारी. म्हणून हो दीस आसा तो खूप महत्वाचो आसा. आणि आमचे संविधान जर तुम्ही पळयशात जाल्यार आमच्या देशात विविध भाषा आसात, सगळे रिलीजन आसात, सगळ्यांचे कल्चर डिफरंट आसात, तरी पूण युनिटी इन डायव्हर्सिटी म्हणतात तशें आमचो देशाची ही एक एकमेव गजाल आसा की सगळे जरी डिफरंट आनी आमी एकत्र रावन एका संविधानाच्या अंदर आमी काम करतात. आताच तुम्ही पळयलें जेन्ना आमी झेंडा वंदन हे करता ना, तिरंगा आमचो झेंडा जेन्ना हे करता तेन्ना तिरंगा झेंडा आमी फ्लर करता, राष्ट्रगीत आयकता तेन्ना एक मनान एक ती राष्ट्रप्रेम एक भावना येता आणि ती येवपाची गरज आसा. ही परत परत येवपाची गरज आसा. तर इतल्याच खातीर की आमकां सदांच सांगूंक जाय की कितेंय जरी जालें जाल्यार आमचो राष्ट्रप्रेम जो आसा तो पयलो आसा आणि मागीर हो आमचो पर्सनल आसूं किंवा आमच्या राजकारणाचे हे सगळे सेकंडरी येता. आमच्या जनतेक सुखी दवरपाचें काम आमच्या आणि तुमच्या पासून संघटितपणे जावं. आमचे ज्येष्ठ नागरीक आसतले त्यांची वेळोवेळी सजेशनां आमी घेवन या दिवचले तालुक्याक ही जनता कशी सुखी उरतली हेजे आमी वेळोवेळी मार्गदर्शन या सगळ्या ज्येष्ठ नागरिकांक सुद्दां घेवन येता. आमकां हो देश जर सुखी करतलो जाल्यार बऱ्या नेतृत्वाची जी आयज आमकां खंबीरपणे जी नेतृत्व मेळ्ळें आहा अशा नेतृत्वान आमच्या या 10 वर्साच्या कालावधीन भारत देशान जी उन्नती केल्ली आसा त्या बद्दल आमकां गर्व दिसपाक जाय. ज्या वेळार स्वतंत्र जाले आणि संविधानाचो मसुदो तयार जालो 26 जानेवारी 1950 हो मसुदो इम्प्लिमेंटान आयलो, कायदो जालो आणि आयज सगळे लोकशाहीचो विजय जालो आणि लोकशाही आणि सामाजिक न्याय जो आमच्या ह्या देशान जो सुखदपणे आमी ऑब्जर्व करता, आमी अनुभवता तेजे जनक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्याची पुराय टीम त्यांच्यानी हो व्यवस्थित रित्या मसुदो एका कायद्यान रुपांतर केलें आणि तेजेच इम्प्लिमेंटेशन निरपेक्ष देश आमी आयज आमच्या देशान खंयच्याच प्रांतांत एक धर्म हो धर्म तो धर्म असो म्हणून आमी गणना करिना. एक देश, समानता, जी इक्वेलिटी जी आसा हो न्याय हो सगळ्यांक इक्वल आसतलो. फक्त शिक्षणाचो म्हणत किंवा जेचेर अन्याय जाता त्या अन्याया विरुद्ध सगळ्यांक इक्वल रायट, ताका प्रतिकार करपाक इक्वल रायट असो हो न्यायाचो धडे ह्या आमच्या संविधानान दिल्लो आसा.